नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. मायनिंग वाठारात मिनाचो उद्देग जाय काय नाका हाचेर जनमत कौल घेयात. 99% लोक मायनिंग जाय म्हणटले. 1% लोकांनी मायनिंग नाका म्हळ्यार खणी बंद करया. फोमेंतोचे अध्यक्ष अवधूत तिमलोचे खासा मुलाखतीत एनजीओक आव्हान. लाशिल्ली मोटरसायकल रुळार उडोवन ट्रेनीचो अपघात घडोवपाच्या कटात आनीकूय लोक आशिल्ले सामील. पुलीस तपासात सिद्ध. मुखेल आरोपीचो जामीन कोर्टान न्हयकारलो. उरिल्ल्यांचो सोद सुरू. गोंया भायल्यान बैल हाडून मांस प्रकल्पात मारचे न्हय ह्या हायकोर्टाच्या आदेशाक लागून मांसाची गोंयभर शॉर्टेज. मांस विकपी म्हणटात गोंयांत जनावरांच ना जाल्यार मारप खंयच्यान. गोंयांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगाकडे आड नदर करपी केंद्र सरकाराच्या अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय करपाक जाय. काँग्रेस खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली मागणी. आणि 2 अपघातात 2 जाणांक मरण, एकलो गंभीर जखमी. मडगांवां टँकरीन सायकलीक धपको दिल्ल्यान 2 जाण गेले. पणजे जाल्ल्या एका ॲक्सिडेंटात गाडयेचो रस्त्या कुशीक चलप्याक धपको. खबर विस्तारान. गोंयांत मायनिंग चालू करपाच्या प्रस्नाचेर खण वाठारांत जनमत कौल घेवपाचो अशें आव्हान गोंयचे नामनेचे मिनेर आनी फोमेंतो रिसोर्सीसचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोन गोंयांतल्या एनजीओक दिलां. खण वाठारांतल्या 1% लोकांनी मिनाचो उद्देग नाका म्हणून सांगल्यार मायनिंग बंद करपाची तयारी तिमलोन दाखयल्या. सुप्रीम कोर्टाचे कांय न्यायाधीश न्यायालयीन एक्टिव्हिस्ट जाल्यात अशें तांचें म्हणणें आसा. मायनिंग बंदी उपरांत एका व्हड मिनेरान मिडियाक दिल्ली ही पयली मुलाखत. एंटायर मिनरल बेल्टाक आज एक ओपिनियन पोल घे आनी विचार मायनिंग जाय काय नाका. 99% जर जाय म्हणली ना मायनिंग बंद करपाचें. चल ही एक तुमगेल्या एनजीओ काय लोकांक चॅलेंज. तूं हांगा बसून पणजे बसून म्हापशें बसून दिल्ली बसून म्हाका ही जाणवाय सांगनाका. आतां त्या बोवाळा खातीर समजा फाल्यां सुप्रीम कोर्टान मायन बंद केलें, गोंयांत मायन नाका, आमचो सुप्रीम कोर्ट कसली ऑर्डर दिवपाक शकता. तांणी सगळ्यांक आयकून जजमेंट पास करपाक जाय. दॅट इज कॉल्ड नॅचरल जस्टीस. नॅचरल आज आमकां बंद केला एक शाह कमिशन रिपोर्टाचेर आनी थोडे जज सुप्रीम कोर्टाचे तांकां आपयतात. सुप्रीम कोर्ट हें इज रियली सुप्रीम टेम्पल ऑफ आवर कंट्री. पण पुजारीज आर नॉट अबाव बोर्ड. देर आर activists there in the form of black robes. You see, black robes mean judges. It is called judicial activism. पयली हो प्रश्न पळय आसा न्ही ताजें तुवें उत्तर दिवपाक जाय. फाल्यां मायनिंग बंद जालें जाल्यार गोंयची परिस्थिती कितें जातली. कोटी दिसाक आमी दिताले 5 कोटी ते बंद जाले. स्टेट गव्हर्मेंटाक थ्रू सेंटर एंड थ्रू डायरेक्ट 3 कोटी मेळटाले काय 2 कोटी मेळटाले. तेही बंद जाले. हें परमनंट जर बंद जालें जवळ जवळ 10,000 20,000 कोटी तुका मेळपाना. नॉट इवन 0.1% ऑफ गोवाज ओवर हॅज बीन डोमेस्टिकली कन्झ्युम्ड. इट इज नॉट कन्सिडर्ड आयर्न ओर. वी आर एक्सपोर्टिंग मिनरल गार्बेज. आनी ही जर तूं गार्बेज म्हाका ही घाण गोंयची एक्सपोर्ट करपाक दिना तर हांव म्हणटलो बिझनेस शुन्य जालें. वाय दी सायलन्स. आनी कितें म्हणटा सायलन्स इज एसेंट म्हणून पळय कशें सगळे ओग्गी रावल्यात ते म्हणून. तूं म्हणटा बिझनेसमॅन ओग्गी बसला ताका खबर ना कितें करपा जाय तें. सुप्रीम कोर्टाक वता येता, लॉयरां म्हऱ्या वता येता आनी गव्हर्मेंटाक वता येता आनी तातूंत तुका हांव सांपडला जो तुजे मुखार टेलिव्हिजना कडेन उलोवपाक शकता. सम ऑफ देम आर फोकस्ड ऑन ब्रिंगींग अबाउट अ चेंज इन दी लॉज म्हणजे लेजिस्लेटीव रिलीफ्स. 3,000 कोटी म्हाका दी तूं, हांव तुका कंप्लिटली मिनरल कॉरिडोर्स बांदता. तुका आवाज येवपाना, तुका धुल्ल दिश्टी पडपाना, तुका मीन दिश्टी पडपाना, तुका म्हजी एक्टिविटी दिश्टी पडपाना. तूं
हांव तुज्या रेडारच्या कंप्लीट भायर वता जर आमचे दिल्ली लोक आनी गोंय लोक तांचे बरोबर कोऑपरेशन हाडून हें करपाचें. गोल्डन मिनरल इंडस्ट्री ऑफ गोवा करून दाखयता विच वील बी इवन ahead of Sweden and Canada and great parts of United States or New Zealand. अरविंद भाटीकरान फॉमेंतो रिसोर्सिसचे चेअरमॅन अवधूत तिमलोची घेतिल्ली ही मुलाखत प्रुडंटाचेर आयतारा 5 मेक दनपारा 1:30 सांजे 3:30 आनी रातच्या 10 पळोवंक मेळटली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. सान जुजे दी आरियल लागसरच्या रेल्वे रुळार मोटारसायकल जळोवपी ह्या प्रकरणातलो मुखेल आरोपी फ्रांसीस झेवियर फर्नांडिसाक पयलो वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यान जामीन न्हयकारलो. रेल्वे रुळावेल्यान उडोवपाचो यत्न करपी ह्या आरोपीक हेर कांय जाणांची मजत केल्ल्याचें पुलीस तपासान सिद्ध जालां. ताच्या साथीदारांचो सोद लावपा खातीर पुलिसांनी आरोपीची कस्टडी मागल्या. न्यायालयान आरोपी फ्रांसीस फर्नांडिसाक 7 दिसांची पुलीस कादय फर्मायल्या. 27 एप्रिलाक कांय जाणांनी सान जुजे दे आरियल लागसरच्या रेल्वे रुळार एके मोटरसायकलीक उजो घालो. पुलिसांनी उपरांत फ्रांसीस झेवियर फर्नांडिसाक अटक केली. ही मोटरसायकल चांदोरचो वॉल्टर लोबोची आशिल्ल्याचे पुलीस तपासान कळ्ळें. आरोपीक उपरांत 4 दिसांच्या पुलीस रिमांडार पुलिसांनी घेतलो. शुक्रारा हो रिमांड सोंपलो. आरोपी फर्नांडिसान शेनवारा जामिना खातीर अर्ज केल्लो. कोंकण रेल्वे पुलिसाची JMFCक म्हायती. आरोपीच्या साथीदारांचो सोद लावपा खातीर तो चवकशे खातीर जाय. जळिल्ल्या मोटरसायकलीच्या मालका वांगडा आरोपीची दुस्मानकाय आसली. मोटरसायकल अनलॉक करपाक वापरिल्ली चावी गुन्यांवाच्या सुवातेर पुलिसांक मेळ्ळ्या. जप्त केल्ल्या मोबायल फोनाचो CDR आनी SDR रिपोर्ट अजून येवपाचो आसा. अहवालांतल्यान आरोपीच्या साथीदारांचो सोद लागू येता. आरोपीची जामिनार सुटका जाल्यार तो हेर गुन्यांवकारांक सादूर करूंक शकता. आरोपीक भारतीय रेल्वेंतल्यान बडतर्फ केल्लो. कामावेल्यान काडिल्ल्याचो सूड घेवपा खातीर ताणें मोटरसायकल रेल्वे रुळार दवरिल्ली. पयलो वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यान आरोपीक जामीन न्हयकारलो. आरोपीच्या वकिलान सत्र न्यायालयान जामिना खातीर अर्ज केला. सद्याक पुलिसांनी फ्रांसीस फर्नांडिसाक 7 दिसांच्या पुलीस रिमांडार घेतला. रिपोर्टर समीर भट, प्रुडंटा खातीर. उसगांवच्या कत्तलखान्यांत मारपा खातीर गोंया भायल्यान गोरवां हाडपाक हायकोर्टान बंदी घाल्ल्यान गोंयभर सध्या मांस मेळप कठीण जालां. गोरवां मारपाचेर घाल्ली बंदी हायकोर्टान मंगळारा फाटीं घेतली. मात मारपाक गोंयांत गोरवांच नाशिल्ल्यान गोरवांचें मांस मेळप कठीण जालां. मारपाक जाय ती गोरवां हांगा मेळनात. भायल्यान गोरवां हाडपाक हायकोर्ट दिना. मागीर उद्देग करप कसो असो प्रस्न मांस विकपी विचारतात. उसगांवच्या कत्तलखान्यांत गोरवां मारपाक घातिल्ली बंदी हायकोर्टान काडल्या. मात तरी बाजारांत गोरवांचें मांस मेळना. नेमान बसतात तीच गोंयांतली गोरवां मारची अशें हायकोर्टान सांगलां. मात जाय तितली गोरवां गोंयांतूच ना अशें वेपाऱ्यांचें म्हणणें आसा. भायल्यान गोरवां हाडपाचेर कोर्टान बंदी घाल्या. की गोरवां तुमी भायर सावन हाडपाचें ना, गोंयानूच सावन घेवन मारपाचें. आतां गोंयान गोरवां हूंय आहा, गोंयान मार्केट लेगून ना. आनी कितें वस्तू पळय येता गोंयान ही सगळी भायलीच येता. जावं चिकना, जावं बोकडे, जावं हे दुकराचें मांस आनी कितें पळय येता भाजी, दूद सगळें भायल्यान येता. जर हेका कित्याक तुमी बंद करता, भायर सावन हाडिनाका म्हणटा. आमी आतां भायर सावन हाडिना, गोंयान जेन्ना आमकां मेळना जाल्यार आमी कितें करतले? मारपा खातीर गोंया भायल्यान गोरवां हाडपाचेर घातिल्ली बंदी फाटीं घेवची म्हूण गोंयांतले मांसाचे वेपारी रोखडेच हायकोर्टान वतले अशें कुडतरेचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान सांगले. कुडतरे आनी मडगांवच्या मांस वेपाऱ्यांक मेळून आलेक्सान तांचे कडेन उलोवणी केली. All associations are aggrieved by this order. It's not that few are aggrieved, and we would request the government to assist the appellant, now the persons who are going on appeal, and likewise, like how the Chief Minister said in the House, that we will approach the High Court, assist the associations to see that their demands are fulfilled. गोंया भायल्यान गोरवां हाडपाक कोर्टाची बंदी आशिल्ल्यान गोंय सरकारान गोरवां दिवची अशी मागणी फोंडे वाठारांतल्या मांस वेपाऱ्यांनी केल्या. हायकोर्टान जी ऑर्डर दिल्या तर गव्हर्मेंटान आमकां सप्लाय करपाची, गोरवां तेंच्यांनी सप्लाय करपाची जाल्यार आमी ते कटिंग करूं शकता, स्लॉटिंग करूं शकता. गोंयांतल्या मांस खावपी लोकांक मांस मेळना म्हूण खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सरकाराचेर टिका केल्या. उसगांवच्या कत्तलखान्यांतली गोरवां सध्या फोंडे मामलेदाराच्या ताब्यान आसात. We Christians, Catholic population, beef is our main food item. I'm not criticizing the judge. I'm criticizing the people who are sleeping before the judge without putting the arguments. They should open the eyes
the anti-Christian decision. या गोरवांच्या प्रश्नाचेर सोमारा हायकोर्टात सुनावणी जातली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.